परवरे लोकांक उदकाक त्रास जावचे न्ही म्हूण आमदार रोहनान परवरे 15 MLD टाकेचे काम सुरू केला। परवरे पठारावेलो उदकाचो प्रश्न तडीक लावंक परवरकारांनी दिल्ल्यो आयडिया वापरून नवे पद्दतीन उदक साठोवन PWDचे पंपिंग वापरून खास प्रकल्प सुरू केला। ह्या टाकेक लागून परवरकारांची 24 वरां उदकाची व्यवस्था जातली म्हूण रोहन सांगता। आज समस्त परवरकारांक आमी हांगा ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी दिता। आज एक महत्वाचो जो इम्पॉर्टंट जो आमकां एक इनिशिएटीव आमी घेतिल्लो उदका खातीर तो आज संकल्प आमी एक बऱ्या तरेन सुरू केल्लो आसा। उदकाचे प्रॉब्लेम हॅज बीन अ कंटिन्युअस प्रॉब्लेम फेस्ड बाय अस बिकॉज वी आर ऑन द टेल एंड ऑफ द बार्देस एरिया। आसनोडेच्यान जे उदक येता ते हांगा पावत ना, इट गेट्स डायवर्टेड टू वेरियस लोकेशन्स आनी हांगा मेळना आशिल्लें। सरकारा कडेन झगडटा आसतना दे ऑलवेज केम विथ अ सोल्युशन की गिरी एक प्लांट येतले आनी गिरवडच्यान आमकां उदक मेळटलें तेन्ना जातलें म्हणून। जेन्ना आमी खरें काडपाक गेले आज पर्यंत लँड एक्विजिशन सुद्दां जाल्लें ना। Parallelly with the help of Water Resources Department, Bab Dayanand Mandrekar, who has been a lot of help as far as this particular project is concerned, we came out of a out-of-box thinking concept, which actually was recommended by the people of Porvorim. जे आमचे ज्येष्ठ नागरिक आसा, जे जाणटे आसा, तांणी जी एक विचार दवरिल्ले, कित्याक पावसान हांगा जवळ जवळ 4 ते 5 म्हयने उदक साठटा आनी ते उदक न खंयच न जिरता आशिल्ल्यान थंय मॉस्किटो ब्रिडींग बाकीचें जातालें। We have been talking about rainwater harvesting, we have been talking about various things, how to conserve water. So आम्ही ठरवले की actually we will create a model which will be shown throughout Goa as a model project. एक प्लॅटोचेर सुंदरशे ताला, तो ताला which is a lake, तातून उदक स्टोर जाता, म्हणजे पावसाचे उदक स्टोर जाताच। प्लस we have made facility from Tilari to pump in about raw water from Tilari plant. Total tank size is 15 MLD ची टाकी आसा आणि टाकी एक दिला एक्सपोज मेसनरी लुक विथ अ नाइस म्हणजे एन्शियंट ओल्ड लुक दिल्लो आसा, जातून लोकांक सांजवळा देर इज अ प्लेस टू कम हियर अँड हॅव अ नाइस टाइम वेर यू हॅव अ लॉट ऑफ वॉटर बॉडीज अराउंड. हेच रॉ वॉटर will be purified through a water treatment plant through PWD which will be set up here itself. And वो फाटलो जितला वाटर दिसता टाकीन आणि वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट घालून that purified water will be again diverted to various overhead reservoirs. दे OHR सगळ्याकडे परवरच्या वाठारान आसा थंय जातले. लोकांक सदां 24/7 उदक मेळटलें. स्पेशली घरातली महिला जी आसा ती सगळ्यांत चड भोगता, कारण उदक जेन्ना नासता खरो त्रास तिका कळटा. आणि आमी आमचो प्रयत्नान आमी आतां पर्यंत जे केल्लें आसा, वी हॅव ऑलवेज सीन टू इट की परवरकाराचेर हांसो येवचो आनी ताज्या खातीर इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट जावचें हीच आमचें धोरण धरून आमी फुडें सरिल्ले. आज जवळ जवळ 22 कोटीचो प्रोजेक्ट आज हांगा स्टार्ट जाता, विच वील इन्क्लूड पुलिंग ऑफ द पायपलायन फ्रॉम गिरवडच्यान पायपलायन हांगा येतली टू गेट द रॉ वॉटर. आणि हांगा टाकयेचें काम एक 8 ते 10 दिसां भितर सुरू जातलें, जातून वी वील बी एबल टू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लेम. कित्याक लोक सगळेच म्हणटा, सरकार म्हणटालो 24/7, पूण वी आर वॉकिंग द टॉक बाय एक्चुअली सीइंग दॅट 24/7 आमच्या लोकांक उदक मेळटलें ही टाकी जेन्ना जातली. इतले मजगती रोहन आणि जेडपीन मिळून परवरी आनीक एक ट्रॅफिक सिग्नल सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. PWDतल्या कंत्राटी कामगाराचो प्रश्न अजून सुटना. फुडले सरकार येतकच PWDतल्या ह्या कामगारांक रेग्युलरायज करतले म्हूण रक्षा मंत्री पर्रीकर खंय सांगता. कामगार संघटनेन ताचो निषेध केलो. सरकार कामगारांक फटयता, दादागिरीचे राजकारण चल्ला. युनियन खंय BJP आड इलेक्शन कॅम्पेन करतले. रेग्युलरायझेशन मागलेले, पूण मागीर जे PWD मिनिस्टर तेन्नाचे असले सुदीन ढवळीकर CM कडेन मिटींग जाले उपरांत त्यांनी सांगले की हांकां एकदम आतां रेग्युलरायज करप शक्य ना. तेन्ना तांकां जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा ते तांकां आमी PWD जी लेबर सप्लाय सोसायटी आसा तेजेर आमी तांकां घेता. मनोहर पर्रीकर जे थंय आयिल्ले ताणें आपोवन व्हेले भुरग्यांक, आणि सुभाष फळदेसाय थंय आपूण पावलो, तुमकां आपूण हेल्प करता अशें म्हणून ताणें मिटींग अरेंज केली पर्रीकरा कडेन. आणि तेन्ना पर्रीकरान पयलींच म्हणपाक पर्रीकर ना हें आतां आमचें परत गव्हर्मेंट तेन्ना तुमचें करता हें ताणें पयलीं म्हटलें. मागीर हांवें भुरग्यांक सांगलेलें. आनी बेजिकली म्हणजे तेंचें कशें आसता, म्हाका तें थंय मिटिंगेक म्हाका तें घेना, लिडर नाका, लिडर नासतना तुमी या. फटींगपणाचे धंदे हे चल्लेले आसा. आतां दुसऱ्या गव्हर्मेंट येतकूच तुमचें काम जातलें हें आतां उलोवप केलां. आतां कोड ऑफ कंडक्ट हेनी आतां 2 दिसांनी लागूंक शकता आनी आजून आमच्या इश्यूचेर आमकां कांयच म्हणटा तें सोल्युशन मेळूं ना. एकंदर गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर जे काम करपी भुरगीं आसा तेंची परिस्थिती सध्या बिकट आसा. ह्या सरकारान तांकां फटयल्लें आसा आनी हेज्या फुडें हे BJP सरकार तांकां परत एकदां आतां सांगता, तुमी आमच्या पार्टी खातीर काम करा जाल्यारूच तुमचें आमी
फुडें काम करतले हें आतां चल्लेलें आसा. म्हणून हे सगळे हेजो आमी सगळ्या गोश्टीचो आमी एज अ कामगार संघटना आणि म्हणून आमी हेजो निशेध करता आनी ह्या BJP सरकारान अख्ख्या ह्या गोंयच्या कामगारांक फटोवन हे सगळे आपले दादागिरीचे राजकारण हांगा चलयल्लें आसा. इलेक्शन टायम म्हणजे तेच आमचें डिसिजन आसा न्ही की आमी BJPच्या अगेन्स्ट म्हणजे आमी टोटल जो कामगार म्हाजे कडेन आसा म्हणजे ह्या सरकाराच्या विरोधान आमकां भुमिका घेवची पडटली आनी घेतलेय बी कित्याक ह्या सरकारान ऑलरेडी आमकां फटयल्लें आसा आनी हे फटयत आसा आनी आतां धमक्योय दिवपाक स्टार्ट केल्या. युनियनान आमचे 530 सुमार कामगार आसा 530 जे मेंबर आसा तेच्या भायर आनिकूय कामगार आसा म्हणजे हजारांनी अशे एक PWDन आसा. पाडन आतां काम पळय आतां कोण लागला आतां कांयच आमकां एज्युकेशन हें करून घेऊया एक ब्रेक.